सरकार जेन्ना आमी म्हणटा सर्वसामान्य लोकांचो, जाल्यार कितें आमी काल एमेंडमेंट्स केल्या ते गोंयकारां फुडें मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पावप. एमेंडमेंट टू सेक्शन 33. सेक्शन 33 म्हणजे इलिगल कन्वर्जन सनद. when a person utilizes a land which is not for illegally without taking any due conversion, त्यांना सेक्शन 33 एप्लिकेबल जाता. पूण हालींच्या हालीं नोटिसी वचप आनी नोटिसी वतकर तो कोर्टान वचप आनी कोर्टांतल्यान अपील घेवन ती वर्साची वर्सां उरता. आनी ताज्या खातीर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज वीच आर बेजिकली तुजी फिल्ड्स धरात, खाजन धरात, CRZ एरिया धरा, ज्यो एनवायरमेंट सेन्सिटीव आसात ताजेर कांयच कंट्रोल उरना. आनी कायद्या प्रमाणे जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर फ्लायींग स्क्वॉडाचो येता आनी तो जेन्ना थंय ऑन अ कंप्लेन ट्रायज टू टेक कॉग्निजन्स ऑफ द कंप्लेन, ती कॉपी अंडर 17A TCPक वता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट नॉर्मल कायद्या प्रमाणे अंडर सेक्शन 33 नोटीस काडटा आनी ह्यो एखादी डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान, मामलेदाराच्या कोर्टान TCP कितें नोटीस काडटा ती सिव्हील कोर्टान अशा कोर्टान वचून उरतात आनी त्या मनशाक थंय रिलीफ इनडायरेक्टली मेळटा ऑन द इलिगॅलिटी एज कमिटेड. एंड दॅट इलिगॅलिटी कंटिन्यूज टू बी स्क्रॅप यार्ड्स, दॅट इलिगॅलिटी कंटिन्यूज टू बी डिफरंट टायप्स ऑफ प्रोफेशन्स वीच आर इलिगली इन द फील्ड वीच वी कॉल एज इको सेन्सिटीव. ताज्या खातीर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाक इमिजिएट एक्शन घेवपाक जातून नोटीस वचची ना. समज कंप्लेन TCP कडल्यान आनी कंप्लेन एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान समज आयली की ही अशी प्रॉब्लेम आसा, खंयचीय कंप्लेन आज आनी केन्ना आयली जाल्यार त्या कंप्लेनीचेर इमिजिएटली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टुडे वील बी एबल टू एक्ट अंडर दीस सेक्शन विदाउट अ नोटीस, रिक्लेमिंग गेटिंग द लँड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. म्हणजे समज ते खंयच्या कुमुदाद नाल्यार खंयच्या प्रायवेट पर्सन कोणाच्या जाग्यार आसूनी ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता स्वताचें लँड सांबाळपाची आनी ही तांणी करची पडटली. समज तांणी केली ना आनी कोणें तांच्या लँडान घालें जाल्यार वी वील एन्श्युअर दॅट अ टीम, आतां सद्या हो एक्ट काल पास जाला, सो सिस्टम ऑपरेटींग प्रोसिजर्स वील बी लेड डावन एट द अर्लियस्ट. आनी नोटीस न दिता वी वील एन्श्युअर दॅट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिस्टोरींग द लँड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वील बी डन बाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. आनी हो सगळे चार्ज तो सगळो एमावंट हाका वतलो, चार्ज करतले आमच्या त्या ओनराक. अंडर चॅप्टर 10 ऑफ द LRC वेर इज रिकवरी ऑफ एरियर्स, दॅट पर्टिक्युलर मनी वील बी रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँड.